आणि आता खबरो विस्तारान मंगळारा काँग्रेसीच्या 15 आमदारांनी राजभवनात राज्यपालाची भेट घेतली. सध्याचे सरकार आसून नाशिल्ल्यान जमा म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार उलयला. तशेंच खासा अधिवेशन आपोवन बहुमत सिद्ध करपाक मेळचें म्हूण मागणी काँग्रेसीन केल्या. जाल्यार राज्यपालान 3 ते 4 दिसांची मुदत मागल्या. 3 दिसां भितर कितें तें कळयता म्हूण सांगला. डेस्का खातीर दोनापावलच्यान गौतम शिरोडकार. एक सेशन आपोवचें, स्पेशल एक दिसा सेशन आपोवचें आनी थंय मेजॉरिटी प्रूव करची ह्या सद्याच्या सरकारान. नाल्यार आमी लोकशाही पद्दतीन नाल्यार आमी मेजॉरिटी प्रूव करून दाखयतात की आमी जे सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसाच, पूण आमकां मेजॉरिटी प्रूव करपाक संदी एक दिसाचो हावजाक स्पेशल हावज आपोवचें आनी सद्याच्या गव्हर्मेंटांनी मेजॉरिटी प्रूव करची, नाल्यार आमी मेजॉरिटी प्रूव करून दाखयतात ही विनंती केल्ली आसा. आनी सगळे सविस्तर तिणें आयकून घेतले उपरांत तिणें अशें म्हणलें आसा की आपल्याक आनी 3-4 दीस दियात की सगळे हालचालीचेर आपलो लक्ष आसा, आपल्याक खबर आसा. आपल्याक गव्हर्मेंटा मार्फत कांय अजून कळ्ळेंच ना, जे आमचे मार्फत जें कितें कळ्ळां तितलेंच हें आसा. आनी आज आयिल्ले आसा तेन्ना आपल्याक 3-4 दीस दिवचे आनी 3-4 दिसां भितर उपरांत आपूण जें कितें कळयतलें. पूण आमी ताका हें म्हणलें की महामहीन आमी परत येवपाचें काय तुमी आमकां आपयतले. तिणें म्हणल्यार 3-4 दिसां भितर कितें तें आपूण कळयतलें. पूण आमी आशा दवरतात सगळे 16 आमी आमदार की आमकां संदी महामहीन राज्यपाल दितले अशें आमी अपेक्षीत दवरून येयल्ले आसात. महामहीन गव्हर्नराक संदी दिवपाची हें आसा आनी आमी परत याद केल्या. सुरवातीक सुद्दां ही सिंगल लार्जस्ट पार्टी आमी आशिल्ले, तेजे उपरांत आमी मदीं 3 फावटी येवन गेलात, ही 4थ्यांदा आसा. तेन्ना आमकां एक मौका दिवचो. आमकां महामहीन गव्हर्नरान संदी दिवची, मेजॉरिटी प्रूव करपा खातीर सीएमाच्या हातूंत भितर आमची दुफळी आसची ना आनी कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. आमी तिका एक्सप्लेन केलें की अशें एक सिच्युएशन जावपाक शकता की फाल्यां समज अशें दिसलें की सरकार टिकपाक शकना जाल्यार दुसऱ्याक चान्स दिना आसतना एक वेळा असेंब्ली डिजॉल्व करपाक शकता, राष्ट्रपती राजवट लावपाक शकता किंवा सस्पेंडेड एनिमेशन. हाजे पयलीं अशें इन्सिडेंट गोंयांत जाल्या. तिणें सांगलें की पयलींचे कितें जाल्ल्यो आसल्यो त्या टायमाचेर तें आपूण करतले अशें ना, आय वील गो बाय द लॉ अशें म्हणून तिणें सांगलें. आयज गव्हर्नरान आमकां सांगलां की 3 दिसां भितर शी वील कॉल अस. 2 वस्त म्हणजे दुसरी वस्त म्हणजे गव्हर्नरान एश्युरन्स दिलां की आपूण प्रेसिडेंट रूल घालचें ना म्हणून आनी जी मिस्टेक गेले ते फावट जाल्यार ही मिस्टेक हे फुडाराक जावची ना. तिसरी वस्त आमी सांगिलां सरकार चलना. शी इज द कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and she has to take a stock of the situation. Once the assembly is called, we will prove the majority, and if we prove the majority, we will form the government. We have told her about the Bombay case. I hope you know. Last time she should have called us as a single largest. She has accepted that there is a problem here. She has accepted that there are statements given by different groups from the ruling coalition, and she said she will investigate. She will find out because governor is the custodian, and it is her pleasure or displeasure the government will continue.